गोय सरकार सोमारच्यान रस्तो सुरक्षा सप्तक पायटले। ह्या मोहिमेखाला वाहन चालकांमदी जागृताय निर्माण करतले। मात सध्या गोंयांत पळयले जाल्यार अपघाताचो आंकडो कमी जावपाचें नांव घेना। ताच्या फाटल्यान जायतीं कारणां आसात। फोंड्या आनी धारबांदोडा म्हालांत अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा। जायत्या वाठारांनी रस्त्याचेर फोंडकुलां पडल्यात। पावसांत तर ह्या फोंडकुलांनी उदक भरल्यार वाहन चालकांक फोंडकुलांचो अदमास कळना आनी हाका लागून जायते अपघात जाल्यात। तशेंच कांय जाणांक मरणूय आयलां। ते भायर रस्त्यार बसपी हेडगी गोरवां अरुंद रस्त्याचेर बेशिस्तपणान पार्क करून दवरिल्ल्यो गाडयो ही अपघाता फाटलीं मुखेल कारणां जावन आसा। उसगांव वाठारांत फाटल्या 3 वर्सांत फोंडकुलांत पडून 3 दुचाकी चालकांक मरण आयलां। मोले ते बाणस्तारी मेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर व्हडा संख्येन हेडगी गोरवां बसतात। हाका लागून येरादारी करपी लोकांक त्रास जातात। देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। रोड सेफ्टी हो एक वर्साक कितें करता ती बरी गजाल आसा। रोड सेफ्टी आशिल्ल्या कारणान कितें जाता, ड्रायव्हराक खंय तरी अलर्ट करप किंवा हेल्मेट घालून गाडी चलोवप, ट्रिपल सीट चलोवप ना, हेजेर खंय ना खंय तरी एक उपाय जाता। पूण तेच प्रमाणे रस्त्यार जे खड्डे पडलेले आसता ते रस्त्याचे खड्डे टायम टू टायम पुरवप हेवूय खंय ना खंय तरी एक सरकाराची एक जबाबदारी आसता। आनी तेच प्रमाणे रोड सेफ्टी जे आसा हे रस्त्याचेर खड्डे पुरवप हेवूय एक दीस इज द पार्ट ऑफ म्हणजे हेजो एक पार्ट आसा तो। तेच प्रमाणे गोरवां पासून आयज कितलेशेच एक्सिडंट जाल्ले आसात रस्त्यार पासून आनी कितलेशे लोकांचे बळी गेल्ले आसा। ताका लागून सरकारा कडेन आमचे मागणी आसा, म्हणजे पर्सनली सरकाराक एक मागणी आसा की रस्त्याचे खड्डे पुरवप। आयज प्रत्येक गोंयांत तुमी जर पळयत जाल्यार प्रत्येक गोंयभर रस्त्यार खड्डे पडलेले आसा। हे रस्त्याचे खड्डे पुरवप आनी तो गोरवांचो जो अरेंजमेंट आसा तो गोरवांचो अरेंजमेंट खंय ना खंय तरी सारको जावपाक जाय, जेणे करून एक्सिडंट जावपाचे कमी जातले आनी तेन्नाच खंय ना खंय तरी रोड सेफ्टी जो आसा हो बरे भशेन आमी गोंयकार मनयतले अशें म्हाका दिसता। आतां अशें आसा की गव्हर्मेंटान कितें करता की आमची गोरूंक आसता वता ते रातची गोरूंक आसता, जी रातची तांकां एक्सिडंट जावन लोकांक त्रास जाता, की लोक एक्सिडंट जाता, ते जीव वता। गव्हर्मेंटान कितें करचें सेफ्टी रोड दिता ते निमतान तुमी कितें करचें की बाबा ती गोरूंक आसता रस्त्यार ती मातशी तेणी तेंकां मातशी सेफ्टी कितें करपा तेंकां। गोंयांत सोमार दिसून रोड सेफ्टी वीक साजरो केलो वयतलो। रोड सेफ्टी विकाच्या माध्यमाच्यान लोकां मदीं जागृती केली वयता। पूण फोंडा आनी धारबांदोडा तालुक्यांत गेले कांय म्हयन्यां पासून एक्सिडंटाचें प्रमाण वाडलेलें आसा। ताका 3 कारणां म्हत्वाची दिसून येतात। पयलें म्हणजे रस्त्यार बसलेलीं गोरवां, रस्त्यार पडलेले खड्डे आनी तिसरें कारण म्हणजे अरुंद रस्ते। रस्त्यार बसलेलीं गोरवांची संख्या दिसान दीस वाडत आसा। मोले टू बाणस्तारी पर्यंतच्या नॅशनल हायवेचेर नजर मारीत जाल्यार कितलींशींच गोरवां रस्त्यार बसलेलीं दिसून येता। ताका लागून हे एक्सिडंट वाडत आसा। म्हत्वाचें म्हणजे रस्त्यार बसलेल्या ह्या गोरवांक लागून रातचे चड एक्सिडंट जावपाचें प्रमाण वाडिल्लें आसा। त्याच बरोबर हेवी व्हेहिकलांक लागून हे गोरवां मरपाचेंय प्रमाण वाडलेलें आसा। ताका लागून गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष अदीक प्रमाणांत दिवचें अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा। दुसरें म्हत्वाचें कारण म्हणजे रस्त्यार पडलेले खड्डे। रस्त्यार जर नजर मारीत कितलेशेच कडेन रस्त्यार खड्डे पडलेले आसा आनी खड्ड्यांक लागून पावसाळ्याक ह्या खड्ड्याचो अंदाज चालकांक येना। आनी उसगांव एरियेंत तर गेले 3 वर्सां जालीं सलग प्रत्येक वर्साक एकटो खड्ड्यान पडून मरपाचे घटना घडलेली आसा। आनी ही दुर्दैवी घटना घडल्या नंतर अरुंद रस्ते आसात थंय मेजर तर पळयत जाल्यार थंय रस्त्याच्या सायडीन हेवी व्हेहिकल पार्क केल्ले वयता। ताकाय लागून एक्सिडंटाचें प्रमाण वाडलेलें आसा। सो गव्हर्मेंटान ह्या हेवी व्हेहिकलांचेर तो बंदोबस्त तांकां ट्रक टर्मिनल उबारून करचो अशी मागणी केली वयता। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्या